प्रलंबीत प्रश्न आमकां ह्या प्रश्नाचे संदर्भात आमकां म्हणजे पंच आसतलो सरपंच आसतलो म्हाका स्वताक खूब वेळ आयकून घेवचें पडलां. कारण आमचो गावण्याचो डॅम जो कंप्लीट जातकीर म्हाका दिसता जवळ जवळ 7 वर्सां जालीं. म्हणजे खरें म्हळ्यार ताजी पयलीं ती तयारी करपाक जाय आशिल्ली. म्हणजे प्रक्रिया अशी खरें म्हळ्यार ताज्या पयलीं चालू आशिल्ली. पूण केन्ना केन्ना आसा न्ही आज अनेक जे लोक आसा न्ही म्हणजे येदे त्या कामा खातीर अडखळी हाडटा पळय आसा न्ही उदक आमकांच जाय आनी पायपलायन भितरल्यान वचपाची आनी म्हणजे बाकीचे सगळो प्रोजेक्ट खंय बांदपाचो सरकाराच बांदपाचो वेळ. म्हणजे विशेश करून आमी प्रयत्न करता ते करव्याच्या दोंगराचे वयर. करव्याच्या दोंगरावयली जमीन आसा ती सरकाराची आनी फक्त पायपलायन जी वताली ती स्थानीक लोकांची आसा. पण आमी इतले मागीर सादारणसो त्या एका विशयाक लागून ते सादारणशे 3-3.5 वर्सां आज दिता एनओसी फाल्यां दिता परवा दिता आनी शेवटी 3 वर्सां जावन सुद्दां आमकां ताजी एनओसी मेळूना. आनी त्या नंतर वेगळोच कितें एक हतबल जालें म्हणटाशें. एक तर लँड एक्विजिशन करपाच्या प्रक्रियेक आमी सुरवात पण ती प्रक्रिया केन्ना जातली आनी केन्ना संपतली ती मदीं आमचे पार्सेकार आमचे चीफ इंजिनियर आशिल्ले त्या वेळाचेर आमी बसले आनी सगळे जे अधिकारी आशिल्ले आज ते ना रिटायर्ड जाल्ले आसा पूण सगळ्यांनी बसून जे आसा न्ही आमी एक सोल्युशन काडलें जी ग्रावंडाच्या कडेन जी आमची जमीन पयलींची आशिल्ली त्याच जमनीचो उपयोग आमी करून आसा न्ही ना ताजे शिवाय गत्यंतर ना. शेवटी कांय लोक अशेंय करताले कशें जातलो आमी पळयतलो म्हणटाले. म्हणजे राजकारणी पळय शेवटी उदका खातीर लोक ताणयता आनी थोडे जाण चॅलेंज करपाचे लोक आसा. अशे आडमुठी लोक आसा आमी पळयता सगळे कडेन गोंयभर तीच स्थिती आसा. आनी शेवटी आज आमकां म्हणजे एक समाधान ताजे फावंडेशन स्टोन घालता जवळ जवळ 27 कोटी रुपया ह्या प्रकल्पाचे खर्च आमी करता. इतलेंच न्ही मागीर हाजी सादारणशे आमी म्हणजे केन्ना केन्ना वायट दिसता. जे आज वायफाय आसात म्हणजे तांकां अशें जर मातशें जाल्यार ते स्वताक त्यात म्हणजे ते फुल जातानी ते काम कित्याक जायना ते करून घेवपाची धमक आसा आनी तांकां ना म्हणपाचें आनी तांकां ढिलाई करपाची कोणाक आपास्ताद ना. पूण केन्ना केन्ना जाली ती ढिलाई. त्या नंतर सुद्दां जे आसा न्ही मागीर दिसा हांव ज्या दिसा आमी ह्या टायमाक जे आसा 2022 निवडून आयलो त्या दिसा साकून आमी प्रयत्न करताले. म्हणजे लोक हाका कितले दीस म्हणजे सादारण तो मार्च आनी कितें खोट ती म्हाका कळना अजून म्हणजे समस्या ही आसा ती आसात आमकां सादारणच्या लक्षांत येता. म्हणजे गांवडोंगरी आसतले खोतीगांव आसतले ह्या भागांत आसा न्ही वार्षिक उदकाची टंचाई आसाच आसा. पूण तरी सुद्दां बाबा बाकीतूय आमी दिवपाक शकना हें मान्य करता आमी. पूण एक टँकर जो आसा तो सुद्दां जो आसा न्ही तो टायमार बाबा ताजें एस्टिमेट करप आनी ती प्रक्रिया पूर्ण करप ती सुद्दां बाबा रे म्हणजे काळाक निर्लज्जपण आशिल्ले अशे अधिकारी आमचे कडेन आसा. केन्ना वायट दिसता ती आनी त्यामुळे ते खरें आसूंक जायना. म्हणजे एक एदिशीच बाबा तो 5 लाख आसतलो 10 लाख आसतलो 15 लाख आमी इतले कोट्यावधी रुपये खर्च करता आनी आमच्या चुकीमुळे त्या लोकांक सारकें उदक मेळना. आनी ते टँकर सुद्दां आमी घालपाक शकना तो सादो एस्टिमेट जो आसा न्ही सरकारी पातळीचेर आसा न्ही तो एप्रुवल हाडपाची म्हणजे सकल्ले एखादो अधिकार आसत जर जात न्ही ताणें चीफ इंजिनियर किंवा बाकी सगळे तांचे एक्सिक्युटीव इंजिनियर तांकां ते कन्विन्स करपाची सुद्दां धमक ना. अशें आसपाक न्ही केन्ना तरी मागीर ताजें वायट दिसता केन्ना केन्ना. आनी त्यामुळे ह्या सगळ्या गजाली संदर्भात तो म्हणजे जो हाका सुद्दां डिले जावपाक सुद्दां कारण तेच आसा. म्हणजे ते जावंक जायना मागीर त्या खातीर एक काळजी म्हाका आतां नवीन भेंडे साहेबांनी बाकी सगळें आसा मातशें तुमी त्या खात्याक तरी मंत्री आसतना तरी ताका बदनाम करनाका तुमी बरोबर न्ही. हां म्हणजे कारण ते एक सेन्सिटीव खातें आसा आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान तुमी प्रयत्न केले आनी आज आमकां यश आयलें. यश आयलें आमकां फुडली जी गजाल आसा ती गजाल म्हाका कृपया करून आमकां म्हणजे ह्या टायम आमचें पयलीं तरी आमकां ताजें फावंडेशन स्टोन बसया मंत्री आनी हांव आमी केन्नाच ना म्हणचें की सीएम लेवलाचेर किंवा फायनान्शियल अप्रुवल बाकीचे काडपाची जबाबदारी आमची. पूण तुमी जो टॅक्निकल जो विशय आसा न्ही तो विशय तुमी सोंपोवपाक जाय आनी तो जर सोंपयलो आसा जर जायत न्ही आमी 15-20 दिसां भितर तो विशय किंवा म्हयनोभर तरी विशय आमी सोंपयता. त्यामुळे सगळेच आसा बोरकर साहेब आसा बाकी सगळे तिवरेकर साहेब करता मातशें हां त्यो इतल्यो प्रक्रिया आमगे केली जायत न्ही म्हजे आनी मिनिस्टराची आमी खंय कारण उदक दिवप ही आमची प्रायोरिटी न्ही रे. कारण आज जर आमकां उदक जर आमी समज दोंगरार दिलें जर खोतीगांव गांवडोंगरी बाकी सगळें दिलें आज 50-60 वर्सां जर आमी आज उदक दिवंक शकना ही आमची सरकाराची आमची नाचाची आसा ती मग ती एकदम पुराय करची आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान मागीर म्हणजे कृतीशील जर आमी ते पळयलें जर जायत न्ही इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट पळयलें जर जायत न्ही आमी ह्या टायमाक हांवें आतां पर्यंत 300 कोटी रुपये खर्च केले. म्हणजे 300 कोटी रुपये खर्च करून आसा न्ही मग आमी एक सुद्दां असो पार्ट उरूं ना
बस अर्थात आमकां तांचे दोन फायदे जाले. एक चीफ इंजिनियर जो आमचो काणकोणचो म्हणजे स्टिफन जो काणकोणकार असल्या कारणान ताजोय फायदो जालो आणि अर्थात सरकार आमचें आसा ताजोय फायदो आमकां जालो आणि त्या दृश्टिकोनांतल्यान गोविंद भटय तितलो म्हणजे क्रियाशील असो अधिकारी असल्या कारणान ताजोय फायदो जालो. दुसरें म्हाका म्हत्वाचें सांगपाक तें रोड आमी एक सिंगल रोड दवरूना. म्हणजे आज आमी आतां विचार करतले खंय तरी आमी रोड नेरो असो जर जाय ते वायंडींग करप ही प्रक्रिया आमी एकूय रस्तो उरूना. एक जर अव्या साकून जर कुसकें पर्यंत एक रोड सोडले जायत न्ही एक रस्तो आमी हॉटफिक्साचो आमी दवरूना. ते 100% पुराय केल्ले आसा आणि त्या दृश्टिकोनांतल्यान म्हाका दिसता की आमकां आत्तां जे फुडल्या एक वर्सा भितर जे जे रस्ते रुंदीकरण करपाचें आसा ज्या रुंदीकरणाचेर आमचो फोकस दवरतलो. रस्ते आसतले आमचे लायट आसतली आनी तातूंत जर उदक जर आमी हेजे सारकें आमकां फुडल्या येणाऱ्या 2-3 वर्सां भितर म्हणजे हांव एकच वर्सा खातीर मागणी म्हणटा तुमकां एटलिस्ट 2 वर्सां तरी आमकां हे सगळे घेतले प्रकल्प आसा पुराय करपाक शकले जर जायत न्ही जाल्यार कठीण कांयच ना. आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान तुमी करचे आणि त्यामुळे हांव सुभाष भाई येवन आमकां गिफ्ट दिल्या सगळे बरोबर न्ही. हांव आतां विनय भाऊ आसा आतां सुभाष भाई सांगता की तुमचें जें ग्रावंड जें आसा आमचें म्हणजे तुका एक आमी गिफ्ट दिवं नाका. तुजे कडेन जें कितें उरलें आसा जर जायत न्ही म्हणजे ग्रावंडा संदर्भांतलें जाल्यार तुवें ताबडतोब विनय हे कडेन टीम हांव धाडटां आणि तूं जरी नासलो तुजें टीम घेवन आसा न्ही ते सगळे म्हळ्यार 100% जे खंय जर रोटीन करपा आसा जर जायत न्ही ते आमी करून घेवया. आणि त्या व्यतिरिक्त तुका हांव ट्रायबल अफेअर खात्याचे म्हाका 10 प्रोजेक्ट दिवचे जे आदिवासी विकास योजनेंतल्यान आणि हातूंतल्यान आसा म्हणजे आमचे ट्रायबल सप्लायन वगैरे आसा हातूंतल्यान विशेष करून आमचे कडेन जो फंड आसा ताचो उपयोग आमी म्हणजे सांगे मतदारसंघा खातीर आमी करुया आणि जेणे करून आणि ताचो उपयोग करुया. दुसरी गजाल हांव सांगतालो की सुभाष खंय आमचे कडेन म्हणजे गांवडोळी खोतिगांव ट्रायबल डिपार्टमेंटाच्या माध्यमांतल्यान जे आसा ज्या ज्या भागांत म्हणजे वॉटर सोडल्यार तुमी मातशें लक्ष दवरात म्हणजे कोटे जेई असते आमकां जर तें न्ही तुमकां खरेंच बाबा उदक स्टोर करून दवरपाची टाकी आसा न्ही टाक्यो ज्या ह्या मनशाक आमी म्हणजे टँकर घालतले आसून आमी 1-2 वर्सां खातीर आमकां तें करचेंच पडटलें आमकां. म्हणजे म्हजें तकलेन आशिल्लें की 1000 टाकयो आसा न्ही 1000 टाकयो आमी दिवया. त्यामुळे सुभाष हांव सांगतालो की तुवें म्हाका सांगता न्ही ट्रायबल भागांत आसा न्ही एक 500 टाकी जर तुवें म्हाका प्रपोज हें केलें आसत जायत न्ही ताचो विशय आमी सोंपया जेणे करून म्हजे मतदारसंघ असल्या कारणान आनी ज्या कडेन हांव उदकच ना त्यामुळे 1000 टाकयो जाय न्ही दिवया न्ही ते त्या वेळाचेर न्ही त्या वेळाचेर आमचे हां ना कॅप्चर करून दी म्हळ्यार सांगतलो त्या वेळाचेर गोंधळ जालो न्ही तो जे टाकयाचो विशय आसा न्ही जे टाकयो जाय खरें म्हणजे उदक स्टोर करून दवरपा खातीर आसा न्ही स्टोर करपा खातीर एक म्हणजे ती कितली दिवपाक जाय मातशें आमकां सजेस्ट करा म्हणजे एक घरा खातीर आमकां कितले सायजीची आमकां जाय कितली लिटराची जाय ती आमकां हें केली जायत न्ही. आनी रिक्सर जे आसा न्ही म्हणजे कोणी कोणाक अशें काडून दिवची न्ही त्यो म्हणजे दिता त्यो फुकट अशें म्हणून ते करचे न्ही. जेका गरज आसा न्ही तेजें एप्लिकेशन भरून घेवया. समज खोतिगांव सरपंच आसा जर जायत न्ही खोतिगांवच्या सरपंचान सगळ्या लोकांनी आसा तेजें फॉर्म भरून घेवया जेका गरज आसा ती श्रीसर जे सरपंच आसा जाय श्रीसर सरपंचान ताज्यो पूर्णपणे फॉर्म भरून जे आसा न्ही ताजी तांकां मदत करता म्हणटा म्हणजे खरें अर्थान म्हणजे ताजो म्हणजे हें जावपाक नाका म्हणजे अननेसेसरी कोणी तरी दिल्यो आनी खंय अशें पडल्या म्हाका तो उपयोग जायना ते जावपाक जायना त्याच हें करुया आमकां. आनी त्यामुळे सगळ्या कडेन मागता की आमी ह्या सगळ्या म्हणजे आज म्हजे कडेन आशिल्ले ट्रायबल वेलफेअर खात्याच्या माध्यमांतल्यान म्हणजे हांव तर हांगा सरपंचाक हांव सांगपाक सोदतां हांगा आशिल्ले सरपंच आसा न्ही तुमी म्हाका 2-2 कोटीचे प्रोजेक्ट म्हाका फुडल्या 2-3 म्हयन्यांक दियात. म्हणजे प्रत्येक सरपंचान जर तुमी म्हाका 2 कोटीचे प्रोजेक्ट दिले आसत जर जायत न्ही ते सादारणशे आमी मे एंड पर्यंत ताची सोपस्कार पुराय करपाक शकले जाल्यार आमी फुडले सादारणशे मार्च एबी डिसेंबर पर्यंत कंप्लीट करपाक शकतले. सेजलान दिला सेजल म्हणजे फुडें या मातशें म्हणजे आपल्याच्याच वाडान 1 कोटी का 1.5 कोटी दिले जाय मग ते हुशार ना ताणें पयलेच दिला म्हणजे बाकीचे सरपंचान नोंद घेवची की मातशें हां लेडीज पावर म्हणजे तशें गांवडोंगरी आमकां हांगा कर्व्यान दिल्लो आसा कर्व्याचो आमी फुडले 8-5 दिसां भितर आमी टेंडर करता आनी ताची प्रक्रिया सुरू करता. म्हणजे ज्या गांवांक हॉल जाय ज्या गांवांक बाकी अशे तरेन मांड बाकी सगळे ज्यो करपाक जाय आसा न्ही त्यो सगळे प्रक्रिया आमी करूं शकतले. त्यामुळे डेव्हलपमेंटाक म्हजे तरी तकलेन आसा की एक आमी उदकाचो म्हणजे उदकाचो आसा दुसरो जो सेकंड जो आमचो एस्टिमेट आसा तो सादारण पुराय जावपाक 1.5 वर्स वतले आमकां म्हणजे साहेब बरोबर न्ही. म्हणजे आमी फावंडेशन घालया पूण तें पुराय जालें अशें आमी क्लेम करिना ती आमी काम उरतलें. बाकीचे रोड्स आसूं दी बाकीचे आमची इलेक्ट्रिसिटी आसूं दी खंयचेंच काम आमच्या ह्या मतदारसंघात उरूं जायना आनी त्या दृश्टिकोनाचे प्रयत्न आमकां सगळ्यांक करपाक जाय.
जिल्हा पंचायत सदस्य अजय भाऊ तितल्याच नेटान काम करता म्हाका ताजें कौतूक दिसता. तांणी लोलयेंचे भितरले जे रस्ते आसा पळय न्ही एकाच बरोबर 3-3.5 कोटीची कामां ती काडून घेतली. हां 6 कोटीची एक असो एकूय रस्तो दवरूना तांणी. म्हणजे ताका म्हणजे 10 प्रोजेक्टां 1 कोटीचे 50 लाखां 10 प्रोजेक्ट घालतात ती ताकाय प्रोसेस कंप्लीट तितलीच आनी एकाय प्रोजेक्टाक प्रोसेस तितलीच न्ही. मग शाणो तो तांणी 6 कोटीची जर एकूच हां हय म्हणजे 6 कोटीचें काम आसा एकाच धपक्याक म्हणजे त्या वाड्यार आनी भितर आसा रस्तो ना अशें आसपाक जायना. आनी ते बी हॉटमिक्स सगळे कितलो शाणो आसतलो तो पळय मरे. ती शाणेपणी केन्ना तरी तुमी सरपंचांनी ना तो पयलीं घेतलो तो पयलीं सरपंच सांगितलं म्हणून तुमी ताजो उपयोग करून घेवचो. त्या खातीर सरकार आमकां म्हणजे हांव आसतलो सुवाळी आसतलो आमी मंत्री आसा आमकां ना म्हणपाचो विशयच ना आमकां. म्हणजे केलें ना जाल्यार आमी फाटलें पडटलें. आनी आमी जर फाटलें पडटले केन्ना आमची जर धिगी म्हणजे कोण पंच आसतलो सरपंच आसतलो झेडपी आसतलो ते जर एक्टीव नासत जर जायत न्ही आमी फाटल्यान पडटले. म्हणजे त्यामुळे त्या दृश्टीन तुमी सगळ्यांनी प्रयत्न करचो आणि ह्या सगळ्या गजाली तुम्ही लीड घेवची अशी अपेक्षा व्यक्त करता. आणि हो प्रोजेक्टाचे आम्ही सगळ्यांनी स्वागत करूया. आणि त्या विशेष करून असताना नाही तर सामान्याच्या जनतेची कळकळ आणि सामान्य जनतेच्यो ज्यो मूलभूत गरजो आसा आणि तांकां ज्या प्रमाणान आमचे सरकार अपेक्षित आसा उदरगत अपेक्षित आसा आणि ह्या कार्या खातीर तांणी ज्या नेटान प्रयत्न केले सर्वांगीण विकास करपा खातीर मागीर ते वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट आसतलो किंवा आमचे रवींद्र भवन आसतले रस्त्याचे नेटवर्क आसतले विजेचे अंडरग्राउंड केबलिंग आसतले किंवा बाकीचे कला आणि सांस्कृतिक खात्याक जे लागपाचे आसले आपल्या ट्रायबल भावां खातीर दुर्गम भागांत भितर पसून सामके अंत्योदय सर्वोदय ग्रामोदय तत्वाचेर जी कामां करपाक जाय ती कॉर्डिनेटीन केल्ली आसात अशें आमचे यशस्वी आणि वन ऑफ द एफिशियंट मिनिस्टर रमेश भाईचे हांव खूब खूब अभिनंदन करता. कारण हो प्रकल्प आसा त्या प्रकल्पाक म्हजो व्हडलोसो हात ना. तांणी अथक परिश्रम घेतिल्ले आसात आणि तातूंतल्यान आयज हे फाउंडेशना पर्यंत पावल्ले आसात आणि म्हाका दिसता की हाचे नंतर म्हजें काम जातलें आणि ते दुप्पट वेगान जातलें. हांव पूर्णपणे खात्री दिता. आमी जे 1.5 वर्स 540 दीस आमी ते केल्ले आसात त्या 540 न्ही 500 दिसाच्या पयलीं म्हणजे 3 महिने पयलीं तरी हो प्रकल्प साकारतले. कारण हांव त्या कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन बसलो आसा आणि त्या कॉन्ट्रॅक्टराक पूर्णपणे हांवें समजावून सांगिल्लें आसा ताकीदी दिल्ली आसा की हो प्रकल्प आसा तो जाता तितक्या बेगीन हांगा कार्यान्वीत जावपाक जाय. कारण एखादी वेळ 1.5-2 वर्सांची कामां आसा जाल्यार ती 5 वर्सांचेर आपोआप वतात आणि मागीर एस्केलेशन जाता आणि ताजे नंतर आनीक विघ्नां येतात. हे कांयच जायनासतना विघ्नां नासतना जो काळ आमकां आतां मेळटा ह्या कारकिर्दीन भितर आणि ह्या कारकिर्दीच्या तांच्या ह्या कार्यक्षमतेचेरच लोकांचो अंदाज असपाक जाय की फुडली आपली 5 वर्सां कशी जावपाक जाय आणि त्या दृष्टिकोनांतल्यान लोकांनी भविष्याचो विचार करपाक जाय. अशा पद्दतीचें कार्य जे अपेक्षित आसा ते हांगा दिश्टी पडटलें. कोणी येवन पळयलें जर जायत येणाऱ्या निवडणुकीच्या पयलीं कितलें फास्ट काम जालें रे अशें म्हणपाचें सारकें काम जावपाक जाय. आणि त्या खातीर म्हाका इनपूटय तुमचें लागतलें. हांव म्हाज्या सगळ्या टिमी कडेन मागता आमचे जेई आसतले तुमचें काम खूब म्हत्वाचें. एसिस्टंट इंजिनियर हांगा बरी टीम आसा तशें पळोवपाक गेल्यार हांगा शॉर्टेज आशिल्ली म्हणून एखादे वेळ तुमची तक्रारी तांचेर आसतल्यो. पण हाचे फुडें आमी जो पळय नेटवर्क लागता तुमकां तो पूर्णपणे तुमचे स्वाधीन करतले. एखादे वेळ खात्या कडेन इंजिनियर्स ना सिव्हिल वर्क करपा खातीर आमचे खात्या कडेन जर ना जाल्यार हांवें आतांच उलयल्लो आसा आमच्या चीफ इंजिनियरा कडेन की खंयच्याय प्रकारचे कितें कॉन्ट्रॅक्च्युअल जावं कितें आसूं खात्या कडेन घेवपाचे प्रयत्न करुयात. पूण ते रिक्रुटमेंट करतले ताजे नंतर 6 महिने वतले हातून भितर रावन आसतना जी कामां कॉन्ट्रॅक्टाचेर आतां करपाक मेळटा आणि त्या नंतर रिक्रुटमेंटाचो प्रोसेस सुरू करपाक मेळटा ती तात्काळ करपाक जाय. ह्या पद्दतीचें काम आमकां अपेक्षित आसा. म्हणूनच ज्या पद्दतीन आयज रमेश भाईन अंडरग्राउंड केबलिंगाचेरच 300 कोटी मोडलेले आसात. आमी जर पयलो खंयचोय कारकीर्द काडून पळयली खंयच्याय आमदाराची या भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराच्या पयलीं तुमकां सगळोच 5 वर्सांचो 100-200 कोटीच्या वयर उदरगत खंयच कोणाच्यान दाखोवपाक जायना. आमी एका खात्याचेर मोडटात हे पयशे 300 कोटी एका खात्याचेर फक्त अंडरग्राउंड केबलिंग बाकीचे न्हय. जाल्यार पळया तुमी येणाऱ्या 50 वर्सांक आमकां जी उदरगत अपेक्षित आसा जी आमकां अनइंटरप्टेड पावर सप्लाय आसा जी आमकां एखादे वेळ कर्वे गांवांत भितर 8 दीस लायट ना म्हणपाचे 8 तास पसून लायट ना म्हणपाचो वर्सांतल्यान एकूय दीस येवचो ना ही पूर्णपणे खात्री आसा. कारण हांवें जेन्ना साळजिणीचो हो भाग
म्हाका दिसता की वर्सांतले म्हाका दिसता 180 दीस तांकां लायटच नासताली, कित्याक रानांतल्यान लायट वता, गेले जर जाय जाल्यार ती पावपाक बसीना आनी वचपाक मेळना, अशा पद्दतीचेर आमी अंडरग्राउंड केबलिंग केलें आनी गेले 2 वर्सांक म्हाका ह्या 360 दिसांतलो असो एकय दीस गेलो ना ज्या दिसाक लायट ना. अशा बरे पद्दतीची क्वालिटी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाय आणि त्याच बरोबर आयज आमी पळयतात ते उदकाची सप्लाय येवपाक जाय. उदक म्हणजे जल ही जीवन म्हणटा आमी, आणि आमचे ते जल ही मिशन जावन आसा, जल जीवन मिशन. आमी म्हणटात जीवन जर आमच्या कित्याचेर आधारीत आसा जाल्यार ते उदकाचेर आसा. म्हणूनच आमी आमच्या संस्कृती भितर किंवा आमच्या सृष्टी भितर पंचमहाभूतां म्हणटात. पंचमहाभूतां म्हणजेच आकाश आसतले, आमचे जमीन आसतली, एक वटच्यान वायू आसतलो, एका वटच्यान जल आसतले आणि अग्नी आसतलो. म्हणजे अग्नी सारखे तेज आशिल्ले आमचे कडेन जेन्ना मिनिस्टर आसात आणि प्रत्येक गोष्ट त्या दृष्टिकोनांतल्यान, त्या एनर्जींतल्यान, त्या स्पिरिटूंतल्यान व्हरतात, त्याच पद्दतीन आयज आमकां जलय मेळपाक जाय. कारण वारो आमकां मेळटा, पण तरी आसतना शुद्ध पाणी मेळप ही आमची अत्यंत गरज आसा. आमी उदका शिवाय एकय दीस रावपाक शकना. म्हणून म्हजे खात्याचे जे खंयचोच अशें एकय घर आसचें ना ज्या खात्याचो, ज्या कुटुंबाचो म्हजे कडेन संपर्क येना. एक म्हणजे सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटाचो सगळ्या कडेन, सगळ्यांच्या घरां भितर जाणटी आसता आणि त्या जाणट्याच्या घरां भितर आमचे दयानंद सोशल सेक्युरिटी स्कीम पावता, दिव्यांगा खातीर स्कीम पावता. आज उदकाचे खाते म्हजे कडेन आयिल्लें आसा आणि प्रत्येकाच्या घरां भितर प्रत्येक थेंबो पडटा तातूंत भितर जबाबदारी म्हजी आसा म्हणून संवेदनशील आसा. एखादें बरें कार्य जालें जर जाय, एखादें कोण बरें म्हणनाका, पूण एखादे वेळ उदकाचे बंद झाले जर जाय जाल्यार म्हाका निश्चितपणान गाळी खावच्यो पडटल्यो. आणि म्हणजे एक दीस पसून उदक ना जर जाय जाल्यार 364 दीस काम केले ते फुकट वता. आणि त्या खातीरच हांव म्हज्या इंजिनियरांक मागता की असो दीस येवपाक दिवपाक जायना. आमी पळयले आसा की आमी ज्या रितीन आतां काम करपाक लागले आसा, एखादे वेळ रातचे खंय पायपलायन फुटली जर जाय जाल्यार हांव रातचो थी वता, अटेंड करता, म्हजे टिमीक घेवन वता. हांव जेन्ना थी उबे रावता तेन्ना म्हजे टीम मागीर तो एसी आसतलो. पयर एक दीस आमचे हांगा पायपलायन फुटली, वेर्णा पायपलायन फुटली, रातचे 12 वरांचेर हांव गेलो. म्हाका कळ्ळें तेन्ना हांवें पळयलें जर जायत म्हजी एसी किंवा ई म्हणजे सी आनी जेई आमचे केन्नाय लायट गेल्यार पसून वचना. पण आमची संवय आसा जेन्ना मिनिस्टर ती पावतलो केन्ना पावतलो तो कळतना, म्हणलें जर जाय जाल्यार सगळी पुराय टीम आसा ती कामाक लागता. अशा पद्दतीचे कार्य हे ह्या सरकारान भितर अपेक्षित आसा. म्हणून जे कितें आमचे फुटवडो जाता, लिकेजीस जाता, ह्यो परत एक फावटी फिक्स करपाक जाय. आमी पळयतात की उदकाचे खाते हे अत्यंत संवेदनशील आसा, अत्यंत म्हणजे कोणाकय केन्नाय कोणी हेच करपाक शकना की तो बरो मिनिस्टर म्हणपाकच शकना, अशा पद्दतीचे हे खाते आसा. कारण एक दीस जर उदक ना जालें जर जाय जाल्यार तुवें केल्ले इतकेय कश्ट फुकट वता, म्हाका पूर्ण खात्री आसा. आणि त्या खातीरच आमी हे कार्य करतात. आमकां जो रिक्वायरमेंट गोंयान भितर आसा तो साधारण ते 695 MLD. एक MLD म्हणजेच 5000 लोकांक पावपाचे आहेत. हो प्लांट आसा तो 5 MLD म्हणजे 25,000 पॉप्युलेशन. हांव मतदार म्हणना, एका कुटुंबान 2 मतदार आसतले, 3 भुरगे आसा जर जाय जाल्यार अशा कमीत कमी 5000 कुटुंबांक हो प्रकल्प तुमकां राबोवपाचो आमचो हे आसा. म्हणजे उदक मेळटलें, हे बरें क्वालिटी उदक मेळटलें, अनइंटरप्टेड मेळटलें. आमचो उदकाचो रेट किती आसा? 4 रुपया, 4.5 रुपया युनिट आमचो उदकाचो रेट आसा. म्हणजे कितले लिटर उदक? 1000 लिटर आमचे 4.5 रुपयांनी मेळटा. आमच्या बिस्लरीची बाटली कशी? 20 रुपया. आणि कितले मेळटा? 1 लिटर. 2 लिटर बिस्लरीची बाटली आणि आमचो एक टँकर. पळया तुम्ही, गोंय सरकार आमकां केन्ना कल्पनाच नासता. गोंय सरकार कितले उदारमतेन आणि कितले कष्ट घेऊन हे एक टँकर तुमच्या दारान पावयता तेन्ना 2 बिस्लरीच्यो बाटल्यो फक्त तुम्ही बाजारात हाडपाक गेल्यार मेळटा. म्हणजेच 1000 लिटर म्हणजेच आमच्या 1000 कुटुंबाक पावपा सारखे 2 लिटर बिस्लरीच्या बाटल्यान उदक आमी दितात. इतके सवाय. पण ताजो एक दुसरो अर्थ कितें जाता, आमी ते दिसभर सोडून दवरले जाल्यार पसून सांजचे आमकां कितले पयशे भरचे पडटले? एखादे 10 टँकर उदक गेले जर जाय जाल्यार आमकां 40 रुपये भरचे पडटले, बरोबर न्ही? 40 रुपये भरपाक कोणाचे प्रॉब्लेम आसा? पण 10 लिटर जे 4000 लोकांक पावपाचे उदक फुकट वता. आमी जर माळाक सोडून दवरले आणि कितें येतलें 40 रुपये भरपाक जाल्यार अशें म्हणपाचें ना. पण हे 40 रुपयांनी पडना, हे सरकाराक पडटा पळय न्ही, तो एक लिटर साधारण ते 27 ते 30 रुपया लिटर पडटा, युनिट पडटा. पण सरकार तुमकां ते इतके
5 पटीन सवाय करून दिता. हाचो अर्थ कितें की सगळ्यांक सर्वसामान्य लोकांक तांच्या बोल्साक कातर लागपाक जायना म्हणून, पूण ताचो दुरुपयोग जाता. सोडून दवरप जाता, माडाक लावप जाता, काजूक लावप जाता, किंवा कोणाक कितें पर्व ना म्हज्या फ्लॅटान भितर गेले 6 म्हयन्याचे टिप 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 आमचो तो फ्लश मारल्या नंतर ते गस्त करून उदक वता. कारण शेवटाक आमकां कितले येता, 1,500 बील येता. कोणाक कितें पडून गेले आसा, प्लंबराक 3,000 दिवचे पडटा, त्या बरोबर 1,500 रुपया भरीत रावया. पूण लोकांच्या गरजेचे उदक आमी टॉयलेटान जावं अशें ताचो विध्वंस करता, तो करपाक जायना. कारण जल ही जीवन म्हणटा आमी, हे जीवन कोणाचे वाट लावपाक जायना. हांव इतके कित्या खातीर सांगता, कारण मिडिया आसा, आमी जे सरकार म्हणून काम करतात ताका केन्नाय तरी किंमत मेळपाक जाय. सवाय दिल्या हाचो गोंय राज्यान जितके प्रमाणात जितके सवाय आमी उदक दिता पळय ते खंयचेच म्हाका जगाच्या खंयचेच कोपऱ्याचेर तुमकां मेळचें ना अशा पद्दतीचे सप्लाय हो आमी करतात. म्हणजे टीमय तशी आसा. 24 वरां काम करचें पडटा. एक इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आनी एक उदकाचे डिपार्टमेंट हांकां न्हीद आसना. तांकां केन्ना आपले प्रोग्राम चॉकआउट करपाक मेळना अशा पद्दतीचे कार्य आमचे कडच्यान अपेक्षीत आसा. आणि म्हाकाय ते कार्य तशेंच प्रिय आसा. कारण त्या हातूंतल्यान करता करता आमी वयर पावले आसा, मिनिस्टर जाल्ले आसा. हांव खूब अभिनंदन करता. रमेश भाई, हांव जेन्ना आमदार आसा तेन्ना ते मंत्री आशिल्ले त्या खात्याचे, जावं ते वेटरनरी आसतले, ते स्पोर्ट्स आसतले, ते ट्रायबल आसतले, आमच्या सांग्यार जितको डेव्हलपमेंट एखाद्या वेळ एकाच वर्सा भितर एक टर्मान भितर आमी 5 कडेन ग्राउंड बांदून घेतले. आज रमेश भाई म्हणटा की 10 वर्स जाल्ली आसा, तातूंत परत एक फावटी आमी कितें सुदारणा करया आनी परत एक फावटी ताणें आमकां ऑफर दिल्ली आसा. पयलीं आपणे केल्ले ते ग्राउंड आयज परत एक फावटी सुशोभीत करपाक जाय, ब्युटिफाय करपाक जाय आनी तातूंत भितर परत डेव्हलपमेंट जाय, ही तांची ऑफर आसा. म्हणूनच म्हाका ह्या भागान भितर खंयच्याय एका घरांक उदक पावलें ना जर जाय जाल्यार म्हाका ते चिमटे येतले. ताणें तें सांगलें तें म्हाका खबर आसा. दुसऱ्या अर्थान तुवें रेसिप्रोकेट करपाक जाय. हांव जर तुका इतलें दिता जर जाय जाल्यार म्हज्या मतदारांनी तुज्या नांवान कागाळी करपाक जायना हो ताचो म्हाका बिनींग अभिप्रेत आसा. म्हणूनच तितके तत्परतेन म्हज्या टिमीकय हांव सांगता की अशा पद्दतीन आमकां काम करपाक जाय जाणें आमकां हे सगळें मुखार पावतलें. म्हणूनच आयज आमच्या ग्रामीण भागांतले ज्या जाग्याचेर आमचे ट्रायबल लोक रावतात त्या ट्रायबल लोकांक बरे सुंदर असे रस्ते आमकां करपाक दिवपाक जाय. हांव रमेश भाई कडेन वता. आमी एक ट्रायबल विलेज म्हणून केल्ले आसा हांगा. ताचें इनॉग्रेशनय आमचे कडेन जातलें. तुमचे कडेन ट्रायबल मिनिस्ट्री आसा. हे ट्रायबल इन्स्टिट्यूशन आनी हे ट्रायबल जी विलेज आसा, आमी ताका कुणबी विलेज म्हणटा हँडीक्राफ्टाची, ती बरे तरेन सुंदरतायेन करुया, सजोवया. फक्त आमचे सिव्हिल वर्क जाले हाचो अर्थ ती ट्रायबल विलेज सेटअप जाली ना. ते ट्रायबल लोकांचे जे प्रोड्यूस आसात, ट्रायबल लोकांच्यो ज्यो अपेक्षा आसात, ट्रायबल लोकांचे जे जीवनमान आसा, तांचे जे फूड हॅबिट्स आसात किंवा तांचे जे फूड कोर्ट्स आसात, ताका एक मान सन्मान जागतीक स्वरूपाचेर मेळपा सारखे एक आमी ट्रायबल विलेज सेटअप केल्ले आसा. सुंदर अशे विलेजी ते सेटअप जाल्ले आसा. साधारण ते 4 एकर जमनीन भितर आमी एक 10 बिल्डिंगो बांदले आसात. आमच्या गोंयचे सगळे ट्रायबल लोकांक ती आपलो उद्योग व्यवसाय करपाक मेळपाक जाय. तांचे कडेन ट्रायबल आसा, दोगांनी आमी काम करुया. कारण आमचे जन्मच ह्याच्या खातीर जाल्ले आसा की आमी फक्त स्वता खातीर न्हय तर ह्या लोकांच्या जीवन हातून प्रतिनिधित्व करता करता ह्या लोकांक मेन स्ट्रिमान भितर हाडपाक जाय आणि तातूंतल्यानच आमकां आमचे विद्वान निर्माण करपाक जाय. चड वेळ घेना, परत एक फावटी सुंदर अशा प्रकल्पाची पायाभरणी केल्ली आसा. हातून भितर जी पंप हाऊसेस लागतली, जे रिजर्वयर्स लागतले, जे आमकां डिस्ट्रिब्युशन सिस्टम लागतली, ती परिपूर्ण करपाक सायमल्टेनियसली फक्त प्रकल्पाची पायाभरणी केली आणि ताच्या नंतर मागीर डिस्ट्रिब्युशन पळोवया हे न्ही. हांव मागता म्हज्या इंजिनियरा कडेन नेटवर्क कसो आसपाक जाय. हे काम सोंपता आसतना सोंपता तेजी इनॉग्रेशन करता तेन्ना डिस्ट्रिब्युशन सिस्टमय रेडी आसा ना. आतां सगळें केलें, आतां घालया पायपलायन. तशें न्हय, जे जे जाग्याचेर आमकां सप्लाय दिवपाक जाय त्या त्या जाग्याचेर सप्लाय आमकां व्हरपाक जाय. लोक आमी आनी पळयतात जाता. रमेश भाई मातसो उल्लेख तो ओझरचो उल्लेख केल्लो आसा. खंयचोय प्रकल्प येवनी आमकां लायट आनी एसी सगळे 24 तास जाय. पूण लायट करपा खातीर जे कितें रॉ मटेरियल लागता ते आमच्या गांवांतल्यान वचपाक जायना. आमकां हांगा उदक जाय, दिसभर 24 आवर्स उदक जाय. पूण म्हज्या गांवांत भितर हांव बंधारा घालपाक दिवचो ना. बंधारा सोड, त्या उदकाचे ते न्हंयचे पंप हाऊस करून हांव उदकच लिफ्ट करपाक दिवचो ना. कारण 100 वर्सांनी परत आमकां गरज पडल्यार आतां शिवाडी दिल्यार आतां मागीर खंय वतले. अशा पद्दतीची अफलातून कल्पना. मी ज्या गांवांत भितर न्हंय व्हांवता, ही न्हंय व्हांवून एखादे उदक ते वेस्ट वतात, ते उदक हांगा उरता फुडल्या वर्साक आनी 50 वर्सां. कांय लोकांच्यो अश्यो सुपीक तकलेंतल्यान कल्पना येतात. आतां जर आमी उदक पंप करपाक दिले जर जाय 50 वर्सांनी आमचें पॉप्युलेशन वाडटलें आणि तेन्ना मागीर आमी खंयच्यान हाडटले.
अरे बाबा आता हे साठवून दवरताले तूं 50 वर्सां किंवा 10 वरां तरी साठोवपाक मेळटा तें व्हांवता ते उदकाचो उपयोग आमच्या जनते खातीर करपाक पसून आयज विद्वान लोक मुखार सरलेले आसात. म्हणूनच मागता आमच्या देवस्थानाचे खूब खूब अभिनंदन करता हांव. आयज कोणी 1 इंच जमीन हांव आतांच एक कडेन आयिल्लो 2 जाणांची घरां दोगांकी तेंकून आसात. मदीं आसा ती 2 मिटर जागा सोडलेली आसा 2 घराच्या मदीं. आता हो एकटो म्हजे कडेन येवन सांगता कितें जाण तूं ना ताजी पळय एक वेट आपल्याली जमीन ताणें घेतला दोगांकी इक्वल वचपाक न्ही. ताजे कोणें आसा ते म्हणजे बाउंड्रीचेर आसा तो कोण भितर घेवपाक जाय आनी तो म्हाका ती आतां तात्काळ आपयता. म्हणजे एक कोणो ताज्या हातून भितर पडला असो ताज्या अंदाजा प्रमाणे तो म्हणटा तो कोण काडून दी. आणि ह्या जाग्यार आमी पळयतात की देवस्थान मुखार सरता त्या एखाद्या वेळ देवस्थानाच्या त्या सगळ्या कमिटीक एखाद्या वेळ हाचो फायदोय जावचो ना पूण ते मुखार सरल्यात आनी ताणें सांगला हे जनतेचें काम आनी देव म्हणटा तो सगळ्या जगाचो देव म्हणटा ते ह्या जनतेचो आणि त्या भावनेतल्यान ताणें दिला. म्हणून हांव खूब खूब राजेंद्रबाई आणि तांचे सगळ्यांचे खूब खूब कौतुक करता. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.